जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, केन्ना केन्ना आमी आयुश्या कडसून इतल्यो अपेक्षा दवरतात, अशी एक्सपेक्टेशनां आमी दवरतात ज्यो जेन्युइन आसता केन्ना केन्ना, आनी केन्ना केन्ना त्यो अननेसेसरीश्यो आसतात. फॉर एग्जाम्पल, खूब दीस जाले म्हाका अशें दिसतालें की कित्याक म्हाज्या कडेन एक बरो असो रेनकोट ना, कित्याक म्हाज्या कडेन स्टायलिश एलिगंट आनी हाय क्वॉलिटी जॅकेट ना पावसाचें. पिक्चरांनी बी हिरो घालता पळय ते फॉरेनाचे डिझायनर्स बी घालता पळय तसले पावसान. पण जेन्ना हांवें हें दृश्य पळयलें, हांव अक्षरशः जमनीर आयलो. इतल्या व्हडल्या हुद्द्यार आसून सुद्दां चीफ मिनिस्टर एक सादी छत्री घेवन सगळ्याक भोंवता, आनी हांव बिन कामाचो व्हडली व्हडली जॅकेटां घालपाक सोदता. म्हाका खरेंच खूब वायट दिसलें त्या दिसा. बरें, लायफान चडश्यो गजाली म्हाका कळ्ळ्यो, हांव शिकलो, कांय गजाली आजून कळना. पूण एक मात सारकी की हो सीन म्हाका कळना आनी तो कोणाकूय कळचना अशें दिसता. जोसेफ सिक्वेरा को गुस्सा क्यों आता है, माइकल लोबो क्यों हंसता है. पंचायत कालावड पंचायत काढणार तुम्ही साठी काढा. आम्ही तुझ्या घरावरून आम्ही एवढे बरोबर आमका ते मीडिया ना काय इलेक्ट्रॉनिक पब्लिसिटी नाका बघा. तू तुझ्या का चल्ला कितें सद्या कालांगुटान? हां, कितें चल्ला? आसूं, आमकां कितें, जो पर्यंत बिचार न्हावपाक मेळटा तो पर्यंत मायकल लोबो इज द बेस्ट एमएलए ऑफ कलंगूट म्हणपाचो. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, म्हाजो एक फ्रेंड आसा, तो म्हाका म्हणपाक लागलो, परेश, आपल्याक ऑफिसान दांडी मारपाक जाय, पूण आपणाक कसलेंच दुयेंस जायना. पावसान 2 दीस भिजलो, पूण थंडी जायना आनी जोरूय येना. मागीर तो खंय सेकंड फ्लोरावयरसून ताणें उडी घेतली, पण ताका फ्रॅक्चरूय जायना. आतां तो म्हाका विचारता, करूं तरी कितें दांडी मारपाक. हांवें म्हटलें, सीक पडून दांडी मारपाक जाय मरे ऑफिसान, जाल्यार हे सगळे उपद्रव कित्याक करता. तुज्या बाबूचो मिड डे मिलाचो डबो डेली खा, एक ना एक दीस तरी तूं सीक पडटलो, गॅरंटेड. जस्ट इमॅजिन. बरें, गोवा काँग्रेसचे प्रभारी दिग्विजय सिंग गोंयान येवन गेल्ल्याक काँग्रेस भलतीच फॉर्मान येवपाक लागल्या न्ही. मातशी हळूहळू एक एकटो भायर सरता. आतां ऑपोजिशन एक्टीव आसपाकूच जाय. सद्या काँग्रेसीन कितें चल्लां तेचेर आमी फायर ब्रँड लिडर आनी राजधानी एक्सप्रेस स्पिडीन उलोवपी काँग्रेसीचे एमएलए विश्वजीत राणे यांच्या कडेन केलेली एक वार्तालाप. काउंटरफिट. फ्रेंड्स, खूब तेंपान विश्वजीत राणे आमच्या बरोबर. विश्वजीत, तुझे वडील सदांच म्हणटात की वी आर फार्मर्स, आमी शेतकरी, पॉलिटिशियन्स पार्ट टायम. I feel more than I don't totally agree with his statement. He's a senior leader of the party, yes. But this tag of farmers on Ranes of Sattari. The BJP managed in putting this tag on us. Okay, please tell us what is this PPP? Paisa. Okay, tell us one thing. How are you planning to rebuild Congress in Goa? No, but you're referring to the party, you're referring to CLP, what is it? पार्टी आणि CLP हे एकाच कॉयनाचे 2 बाजू, म्हणजे एकूच न्ही ॲक्च्युली. ओके, सध्या पॉवर कट्स, लायटीचो प्रॉब्लेम, लायट बी वचपाचो खूब वाडला सगळे कडेन. आनी तुमचे सत्तरीन तो आसतलो, बिचोलेन सुद्दां खूब आमकां अशें वाचता पेपरार आमी की खूब जाता म्हणून. भर पावसान उदक मेळना. तुमच्या सत्तरीनूय हे प्रॉब्लेम आसतलेच. म्हाका दिसता की परिस्थिती सगळे कडेन आसता. वन हॅज टू लिव विथ इट. Okay, what about Sudip Tamandkar? Because we see out of 40 to 50 press conferences of Congress,
30 are addressed by him only. He has been making the right noises at the right time and making certain questions to the government. We also have a CLP spokesman in Mr. Alex Reginaldo, who on behalf of the CLP is constantly taking up issues. That is the view of the CLP. ना तुका प्रश्न कळूंक ना. हांव कितें म्हणपाक जालें की तुमी स्वता मागीर दिगंबर कामत, बाबू कवळेकर, बाबूश मोन्सरात हे सगळे म्हणजे फुडें येवन कित्याक ह्या सरकाराचेर अटॅक करिनात, मिडिया कित्याक अड्रेस करिना? This is a government decision. गव्हर्मेंट डिसिजन. बट एटलिस्ट तुमी 2-3 तरी प्रेस एड्रेस करपाक जाय म्हयन्याक. कित्याक 16 म्हयन्या उपरांत सुद्दां तुमी आसा काय ना ओपोजिशन एक कळ सुद्दां ना एक्चुअली. हांव डोंट मायंड. कितें आसा पळयात, केन्ना केन्ना आमी आयज थारयला, आमी 9 लोक आहा, आमचे मदीं युनिटी आसूंक जाय. काल बी ती चर्चा जाल्ली आसा. टोटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पार्टी आनी CLP जातली. एंड म्हाका दिसता की जे कितें रिऑर्गनायजेशन एंड जे श्री दिग्विजय सिंग, तुमकां दिसना की दिग्विजय सिंगा बरोबर विजय सरदेसाय सुद्दां जर तुमकां मेळत जाल्यार तुमच्या आक्रमणाक बरी धार येतली? म्हाका दिसना की खंय ना खंय आमी कमी पडटले. नाही कमी पडटले अशें म्हणूंक नासले आहे. प्लीज डोंट टेक मी रॉंग. बट वॉट अबाउट दीस तामणकर? यू हॅव नॉट गिवन युअर रिएक्शन ऑन हिम. वाय इज ही सडनली आफ्टर पर्रीकर? There is no reason. We are not going to artificially create issues. Each one of us will talk. कोण ते each one? हांव आसूं, रेजिनाल्ड आसूं, प्रताप सिंग राणे आसूं, बाबूश आसूं, मिस्टर मडकयकर आसूं. यू आर मिसिंग दिगंबर कामत अँड मॉविन गुदिनो. मग खरें सांगा, एक तुम्ही मॉविन गुदिनो आणि दिगंबर कामत एक सायडलायन बी केला सायडीक. आमी ना म्हणना म्हणून आमी ओग्गी रावले न्ही. आणि बाबू कवळेकराक सुद्दां तुमी लुपान दवरिना खंय न्ही? खरी खबर ना, हे अफवा. आणि तुम्ही पयलींचे वेटरन्स चर्चिल आलेमांव, रवी नायक, फिलीप नेरी, मागीर आलेक्स सिक्वेरा, जोकी आलेमांव यांचे कडेन तुमी कॉन्टॅक्ट दवरला न्ही अजून काय? तांकांय बी सायडलायन केला दवरला न्ही कॉन्टॅक्ट? मेळटात न्ही तुमी अशें मदीं केन्नाय कितें स्ट्रॅटेजीज बी हे करपाक, प्लॅन करपाक? अपॉयंटमेंट मेळों नाका. कोणाक सांगतलो? हांवें विनंती केला, पूण म्हाका एक दोनदा मनीस ट्राय करूं शकता. तेजे उपरांत आय कॅनॉट बी कंटिन्युअसली ट्रायंग. त्यांची अपॉइंटमेंट घेवची पडटा. जस्ट इमॅजिन. लास्ट तेणें कितें सांगू, पण जर हें सगळें खरें आहा की जे ते 1 by 1 जर येवन सरकाराचेर आक्रमण बी करपाचें आसा, बरे बरे प्रेस कॉन्फरन्सी घेवपाचे आसा, जाल्यार तेजो सगळ्यान चड फायदो जस्ट इमॅजिनाक जातलो. हें मात शिवर. गोंयचे हांव नकळो. इश्टानो, आनी आतां टायम आमच्या आनी तुमच्या फेवरेट सेगमेंटाचो, इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. काय वेचीक खीण फ्रॉम माय एपिसोड नंबर 3. 17 मे 2010 ह्या दिसा म्हाजो 3rd एपिसोड सीझन 1 जस्ट इमॅजिनाचो गेल्लो. तितूंतले कांय वेचीक खीण तुमच्या मुखार दवरता. सर, फॉरेन टुरिस्टांनी बिकिनी घालपाची आतां बंद केल्या, हेजेर तुमचें कितें रिएक्शन? हे सामकें अत्यंत लाजिरवाणी गजाल आसा. तो सीएम दिगंबर कामत तर सॉलिड. बजेट म्हणजे कितें हें सांगपाक ताणें कसलें उदाहरण दिलां तें तुमी आतां आयका. जस्ट इमॅजिन की बजेट म्हणजे विसवण म्हणून. विसवणाचे सादे भाशेन सांगिल्लें. 10 जाणांनी विसवण घेतलो, बरोबर, प्रत्येकाक 10 पस्तां पडलीं अशें धर तूं. आतां म्हज्यान कितें करपा? आतां समज एकल्याक कोणाक जाय, आपल्याक 2 पस्तां मायज जाय, हाजी 8 गेलीं, ताजी 12 गेलीं. कोणाची 4 देंवयलीं, ताजी 4 वाडयलीं. म्हज्यान विसवणाची सायज वाडोवपा मेळटा. वॉट एन एक्झाम्पल सरजी. असेंब्ली भितर गे आवाज, बाबू स्पोर्ट सिटी करपाक सोदता. मनोहर पर्रीकर म्हणपाक लागलो ताका गाजर दिसता म्हणपाक. तेन्ना म्हटलें, आरे म्हटलें, स्पोर्ट सिटी हांव हाडटा, तुका दिसता गाजर दिसता म्हणून. तुवें फिल्म फेस्टिवल तुका आपलां कितें दिसली काय म्हणून. आपके बीच और पर्रीकर के बीच कुछ मत भिन्नताएं हुई हैं. मतभिन्नता रहना लोकतंत्र का लक्षण है. तो आज हमारे प्रूडेंट के दर्शकों के लिए कुछ आप सुनाएंगे? एक 4 लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज सर. आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति. गडकरी जी, हमारी संस्कृत जरा कमजोर है. आप एक काम कीजिए, आप हिंदी में ही कुछ अपनी ओरिजिनल एक कुछ लाइन सुना दीजिए. प्लीज़ माइक मत निकालिए, प्लीज़ माइक मत निकालिए. और हमारे दर्शकों के लिए कुछ ओरिजिनल हो जाए.
छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके बीच, अडवाणी जी के बीच और राजनाथ सिंह जी के बीच क्या फर्क है? मैं मॉडर्न हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ। राजनाथ सिंह जी धोती कुर्ता पहनते थे, अडवाणी जी धोती पहनते थे। आपकी कंट्रोवर्सी के बारे में बोला जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी भी कंट्रोवर्सी करके न्यूज़ में रहना ये बीजेपी की कभी माइंडसेट नहीं थी, ये बीजेपी का माइंडसेट कभी नहीं था? दुर्भाग्यवश हमारा माइंडसेट अब कांग्रेस ने बिगाड़ा है। गडकरी जी, आपको अगर गुस्सा ना है तो एक सवाल पूछूं? थैंक यू। सुना है कि आप मीठा बहुत खाते हैं। प्लीज डोंट रिमूव द माइक, प्लीज सर, माइक मत निकालिए। सर, क्या ये बात सच है? ओके सर, ओके, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। सर, अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो आप किस प्रकार की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं? पूरा 100% नेचुरल। आणि याचबरोबर जस्ट इमॅजिन म्हणटा तुमकां बाय बाय. जर तुमकां कितें सांगपाचें आसत जाल्यार features@prudentmedia.in हाचेर तुमी अवश्य म्हाका कितें तुमचे आहा तें फीडबॅक दिवचे. तोपर्यंत बरे भशेन रावा, पावस भरपूर पडटा, काळजी घेया. टाटा, बिर्ला, अंबानी, बाय बाय. Just imagine